धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो वळो पेद्रो लोकाला घे म्हणालो, अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आणि जाकोबाच्या देवान, आमच्या पूर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुम्ही ताका पराधीन केलो आणि पिलाता हुजेर ताका तुम्ही नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आणि नीतिवंत जावन असलेल्या ताका तुम्ही नाकारलो. एक गुन्हेगाराक तुमका सोडणं दिसय म्हणून तुम्ही मागले आणि जिविताच्या करताक तुम्ही जिविशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, हाका आमीच साक्ष. तरी भावांनो, जे तुम्ही केला ते तुम्ही आणि तुमच्या फुडाऱ्याने नेनारपणान केला म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कष्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां ते हे परे सिद्धी केले. तुम्ही तर देवा थंय फाटी परता तुमची पातखां पुसून वेचे खातीर जिणे बदला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझ्या मुखामळासो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. कुलीन वर्गाच्या मनशानो, केदोळपर्यंत तुम्ही खालसाण धारून आसतल्यात. केदोळपर्यंत व्यर्थ वस्तूंचो तुम्ही मोग करतात आणि फोटीं फाटल्यान धांवतात. श्लोक. तुझ्या मुखामळासो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. पाताक करीन अशे सत्राय घेया, खाटीर आड पडून नियाळ करा आणि शांत रावा. श्लोक. तुझ्या मुखामळासो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. धान्य आणि दाकांसोरो भरपूर असताना हेरांक जाता त्या संतोषा प्रास अधिक संतोष तुवें मुच्या काळजांत भरलाय. श्लोक. तुझ्या मुखामळासो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडता आणि म्हाका न्हीद पडता, कित्याक तू मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विशेव घेवंक दितलोय. श्लोक. तुझ्या मुखामळासो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुम्ही पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता. पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितिवंत जेसू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडता ते भले, आमची मात्र न्हय, बगार अख्ख्या संवसाराचे पातकां. जर आमी देवाचे उपादेश पाळताव तर हे वरवीं आमी ताका वळखताव म्हणून दृढ सांगीत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो, स्वताक तो परखी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाळकी संपूर्णतेक पावला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सान लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तो वळ वाटेर आपणाक घडल्या संगते विशांत आणि उंडो मोडताना आपणे ताची वळख कशे धरले ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेसू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आणि समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आणि आपूण एक मेल्लें देखताव काय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो,
तुम्ही कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मोठेंत तुम्ही दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसानात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोष आनी विस्मेत पावले की संगत सतमानूंक ते आनीक दुबावताले. देखून जेसून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय पोनी खावंक आसा? तांणी ताका इंगल्यार भाजले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोंसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणे बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.